आयतारा शिवोली हांगसर न्हयांचे राष्ट्रीयकरणा आड जागृताय हाडपाक गोवा फॉरवर्ड पक्षान रॅली काडिल्ली। न्हयांचे राष्ट्रीयकरण करपाच्या वांगडा मादयचे राष्ट्रीयकरण जातले आनी गोंयच्या नुस्त्याचेर हावळ येतली असो गंभीर मुद्दो फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी मांडिल्लो। तशेंच गोंयचे गोंयकारपण राखपाक कार्य गोवा फॉरवर्ड पक्ष करतले अशें तांणी मुखार म्हळां। कधी आमच्या जीवाची नाही कुणाच्या बाबाची, कधी आमच्या जीवाची नाही कुणाच्या बाबाची। 1985 to 2008 मेरेन 5 नद्यो राष्ट्रीयकरण केल्यो म्हणजे नॅशनलायज जाल्यो आणि उरिल्ल्यो 101 म्हणजे टोटल त्यो नॅशनल वॉटरवेज एक्टान 106 नद्यो नॅशनलायज जातात। रिव्हर नॅव्हिगेशन मंत्री नाव मागे आज जायना, एनिवे नाव इम्पॉर्टंट न्ही। रिव्हर नॅव्हिगेशन मंत्री आमकां सांगता की वदोळ आमचे माणे जयेश साळोवकारान म्हणले तशें कितें तुमी घेवन बसल्या रे, तुमची ह्यो न्हंयो हांगा उरतली न्ही, ते कोणी घेवन वतले म्हणून तो आमची फकाण करता, तो आमकां फटयता, ना जाल्यार हो कायदो कितलो ताका खबर ना। दोन्ही भितरली एक। गोवा फॉरवर्ड इज ओपोज्ड टू कॅपिटल ड्रेजिंग ऑफ रिव्हर्स। कॅपिटल ड्रेजिंग तर केले तर ताजी हावळ येतली नुस्त्याचेर, बायोडायवर्सिटीचेर आणि जे पळय न्हंयचेर पळय डिपेंडंट्स लोक पळय आहात तांचेर हावळ येतली। लोकल बोट ती नॅव्हिगेशन जावपाक शकपाना। लोकल बोट म्हळ्यार आमची बोट्यो, इट विल बी ऑल फॉर शिपिंग। सो थी असो उलाढाल अशी आसतली की लोकल बोटीची जागो आसपाना आणि त्या खातीर आमी ओपोज करतात कॅपिटल ड्रेजिंग। हाजो अर्थ आमी ड्रेजिंग ओपोज करता अशें न्ही। जे ड्रेजिंग जाय आसा तें चलोवपाक ते ड्रेजिंग केलें म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना आणि ते ड्रेजिंग करपाक राष्ट्रीयकरणाची गरज ना। ते ड्रेजिंग करपाक आमची न्हंयो काडून केंद्र सरकाराच्या हातान दिवपाक टू डेव्हलप देम एज शिपिंग हायवेजाची गरज ना। गोवा फॉरवर्ड इज ऑल्सो ओपोज टू कॉन्क्रिटायझेशन ऑफ रिव्हर बँक्स। कित्याक आमची रिव्हर बँक्स पळय आसात एक फाटी हो डेव्हलपमेंट जालो मागीर नजर येता जमनीचेर, कित्याक जमनीचेर तर साधन सामुग्री ना तर ती शिपिंग थी जावपाक शकना। जितल्यो शिपी वाडल्यो तांकां हांगा फॅसिलिटीज दिवपाक जाय आनी ती फॅसिलिटीज त्यो आमी जमनीर दिवपाक जाय, ऑन लँड, ऑन द रिव्हर बँक्स। आणि कॉन्क्रिटायझेशन ऑफ रिव्हर बँक्स इज समथिंग दॅट वी ओपोज। रावचो नवो गव्हर्मेंट आतां रावचो आणि त्या नव्या गव्हर्मेंटाक चान्स दिवचो हेचेर डेलिब्रेट करपाक आणि हो इश्यू चडेक लावपाक। आणि हांव तेका लागून मागता की नवो गव्हर्मेंट येतलो हितून गोवा फॉरवर्ड नक्कीच आसतलो आणि गोवा फॉरवर्ड विल सी टू इट पळयतलो नक्की करतलो की हितून गोंयकारांचे हित चड आसतले न्हू ते दिल्ली वाल्यांचे जावं सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे। ह्या सरकाराचेर गोंयकार विश्वास दवरतले काय कितें प्रश्न। सपान गोंय आनी विकपाक काडला, तुमकां आतां शिवोलची खबर सांगल्यो आनी गोंयच्या लोकांक ते अशें समजता की गोंयचो लोक हो लाचार म्हणून आनी गोंयचें राजकारण हे गोंयच्या तरणाट्यांनी चलोवपाचें म्हण आमी वेगवेगळे नवे नवे तुमकां इंट्रोड्यूस करत आसात। नवे नवे उमेदवार काँग्रेस पार्टीची दिवाळखोरी सगळ्यांनी पळयला, काँग्रेस पार्टीचो अध्यक्ष कितें करता ते सगळ्यांनी पळयला। ह्या काँग्रेस पार्टीचे विसंबून किंवा ते गठबंधन करतले म्हण सांगून रावपाची गरज ना। आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टी अकेला चलो जावपाक जाय, आमी प्रत्येक कडेन आमचे उमेदवार दवरपाक जाय आनी गोंयच्या लोकांनी एक लक्षांत दवरपाक जाय विजय गोयल किंवा आनी कोणी बीजेपी वाले येतले अशें जावपाक जायना की गोंयच्या लोकांक गोंयचो हायकमांड हांगा तूं गेलो गांवांत गेलो ताज्या शिवोली समाज आयलो तर शिवोली विनोद पालेकर हो हायकमांड, फातोर्डे गेलो जाल्यार विजय सरदेसाय, तुगे जयेश साळगांवकार हे अशे लोकल हायकमांड आसतले। आमकां दिल्लीच्या हायकमांडाक पळोवपाची गरज पडपाक जायना आनी तशें जर जाय तर गोंयचे प्रश्न सुटावे जातले। कुबे जाय कालवा जाय आमच्यो न्हंयो। तशेंच ह्या वेळार शिवोलेचे उमेदवार विनोद पालेकर हांच्या कार्यालयाचें उक्तावण जालें। ह्या वेळार गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष प्रभाकर तिंबले आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आरडीएक्स गोवा शिवोलेच्यान विलास आरोलकार।